प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू सूर्याचो द्री आनी ताराचो मोग उजवाड फांकोण पोरकोण करता तसो तुज मासुरा आमी बोलसोर तुजो प्रभु जेजू आमचा प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमचा प्रभु जेजू सकाळी आमी हांगासर एकठांय जाल्या केल्ले भाशेन तुका नमस्कार करूं. तूं आमचो सुमी, तूं आमकां शिकोवंक आयलो अशी दारवणांतल्यान भितर सरपाक स्वर्गराज्यांत वचून. आनी एका दिसाक तूं सिसा लागीं विचारता लोक कितें म्हणटा म्हजेर, आनी सांगता थोडे तुका इलियास म्हणटा, थोडे तुका जेरेमियास म्हणटा, कोण तुका आदलो एक प्रवादी जिवा जावन आयला अशें म्हणटा. तेन्ना जेजू विचारता तुमी कितें म्हणटा म्हजेर. तेन्ना पेद्रू म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हो जबाब तुका चडूच बरो लागलो. तेन्नाच तुवें उतर दिलें पेद्रूक, तूं खडप आनी कोडपाची म्हजी पयस सभा बांदतलो. उपरांत तूं तुज्या कश्टाची खबर सांगतालो. जेन्ना कश्टाची खबर सांगता तेन्ना कोणाचें मन वसना. आमी येयले हांव तें एन्जॉय द लायफ. तूं सांगूंक सोदता अशी दारवंडो कश्टाचो दारवंडो. हांवें कुरीस सरूंक जाय म्हजो, म्हाका मारतले बडयतले हो रस्तो हांवें चलूंक जाय. तेन्ना पेद्रू म्हणटा हें तुका केन्नाच घडचें ना. तेन्ना जेजू म्हणटा पयस सर सयताना. कोस सोंसून सूर मेळटा तो इल्लीशी सावळी दाखोवपाक स्वर्गराज्याची प्रत्येक जाणाक सिसांक घेवन ताबोर दोंगरार वेता. थंयसर तुजें रुपांतर बदलता. आमी आयकतल्या ह्या उतरांतल्यान 6 दिसां उपरांत पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंव जाकोबाचे बाप
जेजून एका उंच दोंगरार आपली बरी कुशीन व्हेले आनी ताचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचे मुखामोळ स्त्रिया परी लोकलोकीत जालें. ताचे आंगोस्त्रां उजवाडा परी धोबीफूल जालीं. ओचितूच मोइजेस आनी इलियास जेजू कडेन उलयतले ताका दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तंबू हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी इलियासाक. तो उलयता आसतनाच ताचेर एक पडजोडीत कूप देंवलें आनी ताचेर सावळी घाली. आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो, म्हजो पूत खेरीता पुरबायेचो. ताचें सगळें म्हजें दादोसपण आसा, तुमी ताचें आयकात. हें आयकून सीस एकदम भिवन उमते पडले. पूण जेजून लागीं सरून ताका हात लायलो. उठात ताणें म्हळें, भियो नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार ताका जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोदूता मोडले जेजूचे तेग सीस पेद्रू, जाकोब आनी जॉन हांचे एका किरीत अणभवाची खबर घेवन आयज आमी नियाळ करतले. आनी एके भाशेन तोच अणभव आमचो करूंक प्रयत्न करतले. गीत म्हणुया आमी R40. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो मान. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो मान. जेजू आमच्या जेजू आमच्या दारोगा, जेजू आमच्या दारोगा, जेजू आमच्या दारोगा, जेजू सुसुरां तुजी सासणाच्या जिविताची. कोणाची वचूया आमी, कोणाची वचूया आमी. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर विश्वास करता. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर विश्वास करता. जेजू आमच्या दारोगा, जेजू आमच्या दारोगा, जेजू आमच्या दारोगा, जेजू आमच्या दारोगा, जेजू तुवेंलोच आमकां भासायताय सासणेची. भासावणेक मेळटा विश्वास, भासावणेक मेळटा विश्वास.
तुका आमी पळोवंक ना, गौरी मोग तुजो करता. तुका आमी पळोवंक ना, गौरी मोग तुजो करता. जेजू आमच्या दारोगा, जेजू आमच्या दारोगा, जेजू आमच्या दारोगा, जेजू आमच्या दारोगा. जेजू तो चड चड बरो, सगलो तुका फावो. आमचें सूख तुज्या मोगान, आमचें सूख तुज्या मोगान. मोगडा जेजू पेद्रू जाकोबाक आनी जुआंक दिल्लो अनुभव आमकां दी. पवित्र पुस्तकां नियाळ करून तुका अनुभवूंक आमकां शिकय आनी बैवांचो पाटला करूंक सोदलेल्याक तुजे कश्टांनी वांटो घेवंक बोड दी. विचारान वरवीं समजुणी घेवया. दोंगरार वेतना जेजून आपणा बराबर कोणाक व्हेलें? जेजूचें मुखामळ कशें बदल्लें? जेजू लागीं कोण उलयताले? दोंगरा वयले देंवतना जेजू आपल्या शिश्यांक कसली खबर सांगता? दीस जेजून आपल्या कश्टां मरणाची खबर केल्ली. शीस करीत भाशेन पेद्रू सगळेच घुस्पले. हे वेळार बाब जेच्या पुनर्जन्माची सावळी कशी ताका दाखोवन हे व्हडलें घोडितान ताका तयार करता. जेजू बराबर शिसांक मोइजेस आनी एलियास दिसतात. जें कितें सर्वणरान विशीं पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसलें तें जेजू थंय घडटा आनी तोच पवित्र पुस्तकाचो माज म्हूण ते आपल्या आसण्या वरवीं सांगूंक सोदता. सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जुगोर बरें. जेजूचें लोकलोकीत मुखामळ पळोवन पेद्रू सगळोच गूल जाता. तो थंयच रावंक सोदता. पूण अशें घडोवंक जायना. ताणें दोंगरा वयलें दिवंक जाय, कश्टां मरणाक फुडो करूंक जाय. आदले कोरारांत मोइजेसाक आनी इलियासाक देवान दोंगरा वयल्यान थंय ताका आपली महिमा उक्ती केली. तेच भाशेन जेजू ताका धोदुताक कुशीन काडटा, आपणा बरोबर दोंगरा चडूंक लायता आनी थंय ताका आपली महिमा उक्ती कोत्ता. हीं उतरां आयकूंक आयलीं ताची आयका. हो म्हजो आपुरबायेचो पितू, ताचें आयका. कोण देवाचो मोग करूंक सोदता, कोण देवाची कुशी पाळूंक आशेता, ताणें जेजूचें आयकूंक गरज. ताच्या उतराक पाळो दिवंक फाव. ताच्यो आज्ञा सांबाळूंक फाव.
जेजूक आयकता तो बापाक आयकता, जेजूक पळयता तो बापाक पळयता. आयज हेची महिमा आमी अणभवल्या जाल्यार पवित्र पुस्तक वाचपाची, शिकपाची खूब गरज. जितल्यान पवित्र पुस्तक शिकता, नवे कोराच्यो घडण्यो आदल्या कोरारांत समजता, तितली उंच दोंगरार आमी चडटले. आमी दोंगरार केन्ना चडटा? दोंगरा वयल्यान देंवप म्हणल्यार आमकां कितें? हांगाथंय नवेनाक वचप, हाचे ताचे विशीं धांवप, सारकें आसा वो ना, केन्ना सारकें आसतलें, केन्ना सारकें आसचें ना. पेद्रू भाशेन कितले फावट आमी दोंगरारूच रावंक सोदता, एका रिती रावता दुसरे रिती रावप, एका नवेनांत दुसऱ्या नवेनाक दोंगरार चडूंक जाय, रितीरा नवेनाक करूंक जाय. दोंगरा वयली देंवन आमचे चालते जिवितांत, घरांत, कचेरीन, शेतांत जेची गोवाय जावंक आमकां गरज. आमच्या पविस्ना दिसा आमी देवाची भुरगीं जाल्या. देव आमचो मोग करता, तो आमचो बापूय, हो अनुभव आमकां आसा. जिवन जावप, पुनर्जन्मपण हीं उतरां आमकां सदांची जाल्यात. ह्या उतरांचो अर्थ कितें? इतलोसो वेळ याडुया. जेजू मेलो आनी जिवन जालो, हेच अणभवुया. कोणाकूय उलोवपाची हुशार जाल्यार उलोवंक जाता. सर्गीच्या मोगाल बापा, तुका आर्गां दिता, दिन वाचता. वायचो आनीक दीस तुवें आमकां फावो केलो, नवें जिवीत तुवें आमकां दिलें, नवो स्वास तुवें आमचे कुडीन घातलो आनी कृपाय बी दिली तुज्या पुताशी येवपाक. जेजू तुका आर्गां दिता, दिन वाचता. मोगला जेजू तूं सर्गीच्या स्वासान सोडून आमच्या मदें आयलाय आनी सगलें जे तूं काळजां मोनाचे थावेतून वळखताय मोगला जेजू. तुका सगलें थावें आमचेर तूं आशिर्वाद घाल मोगला जेजू. आमचे वायट जे मनान कितें येता, काळजान कितें आसा तें सगळें पयस कर म्हूण मागता. म्हणजे भाशेन एक आमी बी एक दोगोर चडोन आयल्या. दोंगरार देवाचें उत्तर आमकां मेवलां, संदेश आमकां मेवला. जेन्ना आमी दोंगरार संग देंवतना तो संदेश आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. मागता मोगला जेजू, आमच्या जिवितांत जायते वायट आसा तें आमकां सोडूंक आमकां जेजू तुजी कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. आनी तुज्या पवित्र गायने तूं आमकां नितळ कर म्हूण मागता. मागता मोगला जेजू, जायते लोक कश्टता, तांकां तूं धीर आनी आदार जावन दी मोगला जेजू. आमचे ताणणी येता, आमचे वायट मनान जायतें दिसता तेन्ना मोगला जेजू तुजो पवित्र आत्मा आमचेर धाड आनी आमची मनां काळजां नितळ कर आनी आमचे दुयेंस पेसपिडांतले आमकां नितळ कर म्हूण मागता जेजू. तुका आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, मनोदानी मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. We are blessed. I thank you
for giving me this chance to be here with you. How I wish to be here with you like the disciples wanted to be on the mount with you. But you give me a message, Lord, that I need to go back and be witness to your life. Give me the grace, Lord, that I may become a true disciple, a true witness of you in my day-to-day work, in my day-to-day activities, and the challenges that come across with my work, with my brothers and sisters, with my neighbors, friends, relatives. Give me the grace, Lord, that I need to stand firm with you at the cross. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. For all the abundant blessings that you have bestowed on me and on my family, and all the people present here today. Thank you, Jesus, for always freeing us from all our sicknesses and illnesses. Thank you, Lord, for always being there. Thank you for stepping down from a most glorious day in heaven and coming to meet us. We are not worthy, Lord, but still you love us so much. Thank you, Jesus, for your always loving us. For giving us an opportunity to climb these mountains, to encounter you this way. Each time we climb the mountain, we see a glory. Each time we come down, let it be that we are hiding from death, angels, loved ones, and any other created things, be separated from us from the love of God, which is in Christ Jesus. दोनया जेजू ह्या वेळार तुज्या मुखार आसूं म्हाका एक व्हड सुभागी भाग आर्गां आनी दिनवास तुका तूंच खरो जिव्या देवाचो पूत तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजेरूच बावाड धरून सांता भक्तांनी दिल्ल्या बावाडताचेर तीर आनी गोट रावून तूंच आमचो सोमी म्हूण आमी मानून घेता सायबा ह्या वेळार तुजे सरशी आमी आसा सगल्यांचेर तुजो कृपेचो आशिर्वाद घाल फाल्यां आनी परवांच्या दिसा सगल्या सातां भक्तां आनी आमच्या मेल्ल्यांचो उगडास आमी कोत्तल्यो ही एक भायलीच कोणा जावंक न्हय पूण दर दिसा तांचे खातीर आमी मागूंक आनी आमच्या सातां भक्तांक जियेल्ली वाट आमी आपणावूंक आमकां सगल्यांक कृपा फावो कर गीत म्हणटलें आमी आर्ट 24 क्रिस म्हजे बोगले क्रिस म्हजे बोगले दोनूय बाजूनी क्रिस म्हज्या गल्या Christ, Jesu, Soglia.
मोजे बोधी चारूय वादनानी क्रिस्त मोजे सोगली सगल्या स्वादानी क्रिस्त मोजे बोधी चारूय वादनानी क्रिस्त आसू आमच्या सगल्या काळजांनी क्रिस्त आसू आमच्या कोमळ मनांनी क्रिस्त उलो आमच्या दोनूय कानांनी क्रिस्त जीव आमच्या निर्मळ कुडींनी क्रिस्त उलो आमच्या दोनूय कानांनी क्रिस्त जीव आमच्या निर्मळ कुडींनी. क्रिस्त आमच्या जिवीत आनी एकूच वाड क्रिस्त आमचो उस्वाड दर दीस आनी रात क्रिस्त आसूं आमचो इश्टी सकाळी क्रिस्त आसूं सदांच आमच्या दोरगोनी क्रिस्त आसूं आमचो इश्टी सकाळी क्रिस्त आसूं सदांच आमच्या दोरगोनी. सुरवातेक गीत घेऊया A14 पेज नंबर 7. ते बरो दिसते म्हाका गाडबा बडिंदो सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता एमिसांत. आयज एमिसान भेटयता आंतोन गामा हेच्या आत्म्या पासत तेच बरोबर फिलीप तियाग फेर्नांदीस हाचे आत्म्या पासत. आयज आमची सायबीण हे भाशेन जातली. नाकेली एक्टर फारियस Diosua Grande Verissimo Fernandes, Dabolin Raul Mendes, Green Valley Edmund Santiago, Al Dabolin Jacid Gois, Upper Orchard, Christine Pimenta, Regina Mundi Saviola Fernandes, Al Tuchicalin Becky Alvarez. तर सगळ्यां पासत मागुया करीत उगडास करुया ताका आमच्या मागण्यांची गरज आयज करीत भाशेन आनी जी सगळीं कोश्टतात दुयेंसांत आहात तांचोय आमी ह्या वेळार उगडास करुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. सोनवार मनशा खातीर केला, मनीस सोनवारा खातीर करूंक ना. देव आपली काकलूत तरेकवार वस्तू वरवीं आमकां दाखोड करता. दर दिसाक आपलो मोग दाखोवंक दोयाड करून आमचें सवें करता तेन्ना ह्या देवाच्या उदारपणाक आमी सगळीं आयती जावं. ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमची अस्कोताय देवा मुखार दवरून आमी सगळीं चुकल्या हांव देखून देवाचें आमी बोगसणे मागुया. थोडो वेळ उगी रावया आनी आमच्या चुकीची आमी उगडास करुया. काड संतान दूख दवरतल्या, बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत को तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत को आमचे खातीर विनोती करच्या, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत को सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो बावाड बोरवोसो आनी मोग चडय आनी तुवें बासायलां तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. मागीवन पावलून रोमकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, क्रिस्ता सोवे हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवे हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्कोण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबो नासलोलें दूख. तर जी मासा रोगता प्रमाणे म्हज्याच गोठरांतली त्या म्हज्या भावा भयणीक उपकारते जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसा. ती इस्रायलाची पोरजेची, तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतल्यात. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला, तांचे लागीं करार केला. समूर्त आनी देव सेवा दवरून तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां बासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची सोसोत ती, तांचे थावन रोगता मासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सोगल्यां परस व्हरतो आनी सासणाच्या सासणाक वाखाणनी फावो आसलोलो देव. आमेन. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाखाणनी कोर. पुतून म्हणुया. जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाखाणनी कोर. सर्वेस्पराची वाखाणनी कोर जेरुसल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदैव केल्यात. जबाब. जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाखाणनी कोर. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्याय सोवस्काय आनी पुश्ट गों दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुडसुडीत ताचो सोब पुरगोट जाता. जबाब. जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाखाणनी कोर. जाकोबा तो आपलें उतर कोलीत कोत्ता.
इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जाबाब, जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात म्हणटा सोमी. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोंसया. एका सोनवारा दिसा फारिजेवाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो. ते ताका तेडून पळयताले. नायकूट जाल्लो कोण एक मनीस थंय ताचे मुर्यांत आसलो. दोन शास्त्र्या आनी फारिजेवा लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, सोनवारा दिसा पिडेवंतांक बरी करूं येता की ना? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना ताणें त्या मनशाक धरून बरो केलो आनी धाडलो. आनी तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, तुमच्या कोणाचोय पूत वो पाडो बांयत पडलो जाल्यार सोनवार म्हणून रोखडोच ताका काडिनासतना तो राबोतमू? ह्या उतराक जबाब दिवंक तांच्यान नजो जालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलो रोमकारांचे चिटीन बरोवन रोमकारांक किरीत भाशेन जागृत करता. कित्याक रोमकार जुदेव दुसरे जुदेव जे जाल्ले जुदेव आसले तांकां आपणावंक, तांकां किरीत भाशेन क्रिस्ती धर्मान जेजूची बरी खबर तांकां मेळ्ळ्या तेवूय दायजी कशें जातात म्हणून मानून घेवंक फाटीं सरताले. आनी किरीत भाशेन तो म्हणटा, क्रिस्ता सवे हांव सोत उलयतां, हांव फोटी मारिना. पवित्र आत्म्या सवे खरें म्हूण म्हजें अंतस्कोन म्हाका खात्री दिता. पूण म्हाका एक वड कोंत आसा. म्हज्या काळजाक तांबो नासले नेंदू तो जी मासा रोगता प्रमाणे म्हज्याच गोत्रांतली त्या म्हज्या भावा भयणीक उपकारतलें जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ताक वरसून भायर आयलो जावंक तयार आसता. म्हणजे एके भाशेन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आपणायतात जाल्यार थोडे रोमकार आसात ते आपूण मानून घेनासले. जेजू मेलो आमचे खातीर, ताणें कोश्ट मरून सुसलें आनी आमकां सोडवून जोडून पुनर्जिवन जालो हें सोत ते मानूंक जायते रोमकार फाटीं उरले. जुदेव ते आपल्या पुर्वजांच्या शास्त्रा प्रमाणे जिवंक ते सुत्ताले. जे नवे शास्त्र जेजू आमकां दिता, बरी खबर जाणें हाडली ते मानून घेवंक ते तयार नासले. आनी हाका लागून बागेवन पावलो किरीत भाशेन कोण परगडटा. कित्याक ताणें जेजूक पुनर्जिवन जाल्ले जेजूक अणभवलो आनी सगल्या परजांक गमयलो. आमच्या आयच्या शुभ वर्तमानांत किरीत भाशेन जेजू कशे तरेन देवाची काकलूत न्हूच भासायलोल्या लोकांक पूण सगल्यांक फावो जाता तें दाखोड करता. फारिजेव आनी दोन शास्त्री थंय एकठांय आसले आनी एका मुखेल्यागेर किरीत भाशेन जेजू जेवणाक गेल्लो. थंय जेवणाक बसलेले आसतना एक नायकूट जाल्लो. नायकूट म्हणजे आंगान सगलें उदक भरलेलो मनीस थंयसर आयलो. ताची काकलूत पडून ताची काकलूत करूंक जेजू थंयसर ताका म्हणूंक लागलो, कितें बरें, आयचो दीस सोनवार, तुमी सोनवार देवाक मानता तो पाडटात. आमी क्रिस्तांवां आयताराक आमी सोंत म्हणटा तेन्ना दर दिसाक मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवंक वेता.
आमचें जेनझी मॉडर्न जनरेशन आयतारूय समोरूंक ना, पूण जायतीं आमचीं भावा भयणां क्रिस्ती भावा भयणी हो आयता समोरूंबताना कशे तरेन आमी पाळटा तो आमकां जेजू उगडास करता. सोनवारा दिसाक आमी देवाची काकलूत दाखोवंक गरज आसा की ना हें तो विचार करता फारिसेवांक आनी थंयसर आसलेल्या मुखेल याज्ञिकांक आनी हेरांक 2 शास्त्र्यांक. आनी ते सगळे ओगी रावतात, कित्याक ते जाणात सोनवारा दिसा वावर करूंक जायना. देवान विसव घेतलो म्हणटच आमी विसव घेवन देवाक प्रार्थना करूंक गरज. आनी असले वेळार जेजू म्हणटा सोनवार मनशा खातीर, मनीस सोनवारा खातीर करूंक ना. देवाची काकलूत तुमच्यान आडावंक जायना. नाका लागून ह्या नायकूट जाल्ल्या मनशाक जेजू बरो करता आनी धाडटा. आनी बाबा भयणीनो, देवाची काकलुतीक जी कोण आमी भाव भयणो बाउंड्रीज घालून दवरता, आमी म्हणटा ना आयचे दिसा करूंक जायना, फाल्यां करूंक जाता, परवां करूंक जाता. देव आपले काकलुतीक मीत मेरना. आपली काकलूत सूर भोंवतणी सगल्या लोकांक वेगळो जा सोडून सगल्या मनशा कुडाक हांव फावो करता बरेपण म्हूण दाखोड करता. आनी हीच देवाची काकलूत दिवंक ताचो पूत पयले सुवातेर आयचे दिसाक आमकां ह्या शुभ वर्तमानान दिता. आमी दर दिसाक जियेता तेन्ना देवाची काकलूत आमकां फावो जाता. जावं उतरांनी पोरण्यांनी आमी ही काकलूत अणभवता. कशे तरेन आमी काकलूत दुसऱ्यांक दाखयता काय. म्हजेर आड उलयता तेन्ना, म्हजेर कोणूय वायट करता तेन्ना हांव खरेंच काकलुतीवंत जाता. म्हज्याच घोराब्यान म्हज्या पती व म्हज्या पत्नी सोबें, म्हज्या भुरग्यां सोबें, म्हज्या शेजाऱ्यां सोबें देवाक म्हाका बक्षिला जाल्यार हांव अदीक दुसऱ्यां सोबें काकलुतीवंत जाता जाल्यार आमकां विचार करुया. करिनात जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमाना उद्देशीन देख घेवया आनी अदीक देवाची बरी खबर सगल्यांक परगटूंक आमी वावरुया. दाना तोयरच्या वेळार आमी गायन घेवया C25 पेज नंबर 39. C25. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. मोहिमेवून देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याची तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पाव हें आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं
आमी तुका आदीन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मगान आमी ताचें मरण सुमरुमताव, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण पुरगुट्टाव, तीर बरवशान ताचे मोहिमेवो तेण्याक अंतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेश्वराचे नामी येता ताका सोय. उंच सर्गीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजूची पोट जाला, जेजू नव्याने धरो. जेजू मेलो, जेजूची पोट जाला, जेजू नव्याने धरो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सोयतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले, जे पयसुबेचो उगडास कर लेव आमचे भाग्यवन बापा. फिलिपनेरे आमचे गोंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोंडी बापा, आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या सुमेस्तांक जे पडजोडीत मुखामापण फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया करा मागता. आंकवा मारी देवाची माई संगाती भाग्यवन झुजायचो पोती, भाग्यवन दोतां, भाग्यवन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा, सूर वंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. देवाची काकलूत अणभवूंक आमी पयलीं काकलुती वोवन जावंक आमकां तोच जेजू ह्या मागण्यांत शिकयता. खतखत्यान जेजून शिकयलेलें मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवादय करून हे जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान नोतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज्य, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोमतांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशी परमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेतान राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवी देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी काकलुतीवंत आनी उदार मनाची आमी जावंक हो जेजू आमकां उलो मारता ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
उबे रावया, प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमी परिपूर्ण फोड फावो जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे कुणे रुपान आमी समोरमून घेतलां ते ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सुपूर्णायेन आमकां मेळोवचें कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमचो शुक्राराचो सदांच तेस जाता हें मीस जालें म्हणटच पांच वाजाशी मागता जाता इतल्यान वांटो घेवचो त्या दिसांत 5 वाजाच्या 2 तारखेर पयलें मीस सोरांचेर इगोर्जेंत कोंकणी भाशेन, दुसरें मीस सिमतोरीन 7:15 कोंकणी भाशेन आनी तिसरें मीस 8:30 इगोर्जेंत इंग्लीश भाशेन. मनान दवरया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. दयाळ आनी काकृतीवंत जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया. F23 पेज नंबर 96. F23. Wotsuya, Krista Shantin, Wotsuya. Wotsuya, Krista Shantin, Wotsuya. Wotsuya, Wotsuya, Krista Shantin, Wotsuya. Wotsuya, Krista Shantin, Wotsuya. White Gotanya, Wotsuya. Dushmanagve maruya. Jesu Joshi Konyo Vemana maruya. Ekalis monan solia. Wotsuya, Krista Shantin, Wotsuya. Wotsuya, Krista Shantin, Wotsuya. Wotsuya, Wotsuya, Krista Shantin,